22 जानेवारीक अयोध्येची श्रीरामाची मूर्ती प्रतिष्ठापना जाता थंय मोठे कार्यावळ जातली पण सगळ्याकूच थंय वचपाक मेळचें ना तशें गोंयच्या कांय मोजक्याच लोकांक कांय मोजक्याच जाणांक हें इन्विटेशन आहा तातूंतले एक आमचे श्रीनिवास डेंपो ते आमच्या वांगडा आसा तांकां इनवायट अयोध्येंतल्यान येयला तेजे बद्दल जाणून घेवया सर तुमकां इनवायट येयला पयल्यात पयलीं तुमचे रिएक्शन तुमकां इनवायट आहा तुमी थंय वयतले ते कार्यावळ पार्टिसिपेट करपाक म्हाका दिसता असो हांव मानता की ही मोठी भाग्याची गजाल आसा प्रत्येक हिंदू मनशाक एक गर्वाचें फिलींग आसा की म्हणजे रामाची पूर्ण प्रतिश्ठा जाता मूळ जाग्यार म्हाका दिसता हाजो सारको आनी दीस ना आनी पर्टिक्युलरली आमी जे आसा जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा तांकां रामदेव म्हणटा तो रामदेव आनी वीर विठ्ठल म्हणटा तो मुख्य देव ताका लागून डबल खोस भोगता की आमकां संदी मेळटा थंय वचपाची आनी आमंत्रण आयिल्ल्या कारणान आमची तयारी आतां चालू आसा वचपाचे थंय आनी एके वटेन हांव समजता की तूं सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळ्यांक वचूंक मेळना थोड्याशा लोकांनी गोंयचें प्रतित्व करपाचें हें भाग्य मेळ्ळां हें हांव खरेंच म्हणजे आय एम फूल ऑफ ग्रॅटिट्यूड गोंयकाराकूय आनी जे ऑर्गनायज करता तांकांय बी असं एक कार्यावळीचें म्हत्व तुमच्या खातीर एंटायर जे आतां इतले वर्सां लोक रावल्ले आनी आतां खरी जाता गजाल हे कार्यावळीचें म्हत्व तुमच्या हितून कशें हो संघर्श तुमी जाणा की कितले वर्सां चालू आशिल्लो तेन्ना आयकूंक येतालो कारसेवक गेले आमचो मनोहरभाई पर्रीकारूय गेल्लो श्रीपाद भाऊ गेल्लो आनी अशे खूब लोक गेल्ले तेन्ना आनी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकाराची आई गेल्ली तांचे बरोबर आनी हो संघर्श आज मागीर तो कोर्टान पावलो कोर्ट कचेरीन पावलो आनी कोर्ट कचेरीन पावून तो हायस्ट कोर्टान गेलो सुप्रीम कोर्टान आनी म्हाका दिसता हायस्ट कोर्ट जेन्ना जी मान्यता दिता तातूंत एक म्हत्व आसता की तांच्यांनी सगळ्यो बाजू पळोवन तांचे मेरीट स्टडी करून हो हें दिला म्हणून ताका लागून डबल खोस भोगता की ह्या फूल प्रोसिजर फॉलो करून आतां आमकां हो दीस पळोवंक मेळटा म्हणजे आमच्या पिळगेक हो असो दीस पळोवंक मेळटा काही म्हजो आजो बिजो सदांच म्हणे रामदेवाचें थंय हें जावपाक जाय म्हणून ताका कांय पळोवंक मेळना म्हणून म्हाका दिसता आमचें जनरेशन हें लकी जनरेशन की आमी सगळे हयात आसतना हें असो देवूळ जाता आनी म्हाका दिसता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हाजी कल्पना एक वेगळेच तरेन आंखल्या म्हणजे पूर्ण जे चित्रां दिसता आनी जो व्हिडियो आमकां पळोवंक मेळटा सगळ्यांक ताजो फील येता तें पळोवंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे अशी ती ताजी कल्पना केल्ली आसा आनी ताका लागून इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेवलप जाता एअरपोर्ट जालो आतां मुंबयच्यान फ्लायटी सुरू जाल्यो आनी म्हाका दिसता हे एक म्हणजे एक आगळे वेगळे प्रकल्प आसतलो जो सगळे हिंदू लोकांक हिंदूच न्हय सगळ्या लोकांक भायल्या लोकांक म्हणजे देशा भायले लोक जे ट्युरिस्ट म्हणून येता तेय थंय मोठ्या भावनेन वतले अशी हांव आशा बाळगितां आनी म्हाका दिसता हो एक युनीक प्रोजेक्ट जातलो अशें म्हाका दिसता तुम्ही पर्तगाळ मठ पासून बाकी सगळ्या गोंयभरच्या आणि गोंया भायल्या खूब देवळा कडेन कनेक्टेड मेनली गोंयान आनी गोंयच्यान थोड्याच लोकांक हांगसर वचपाक मेळटा ह्या म्हत्वाच्या दिसा सो तुमी गोंयांक रिप्रेझेंट करता ह्या सगळ्या मंदिराक सगळ्या समित्याक रिप्रेझेंट करतले हो सांगिल्ल्या प्रमाणे थोड्या गोंयकारांक आमंत्रण आयलां आनी थोडे वतले बी म्हाका दिसता आमी सगळेच मेळून गोंयचे प्रतिनिधी अशें म्हणून समजूं येता आनी हांगाय सगळ्या देवळांनी हे साजरो करतले आमी फाटीं महालक्ष्मी देवळान म्हाका कलश दवरपाचें भाग्य मेळ्ळें आनी थंय कितलींशींच देवळां आयिल्लीं आसपासची देवळां जी पणजेन आनी तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलां की मोठ्या हातून उमेदीन ते मनयतले म्हणून म्हणजे दीप प्रज्वलन जातलें थंय कांय देवस्पण जातलें कांय विधी ते फॉलो करतले म्हणून म्हाका दिसता हो एक उत्सवाचो साजरो असो दिवाळी कशी जातली आनी म्हाका दिसता राज्य सरकारानूय एक मोठो प्रमाणान हो साजरो करपाचो केला पयरूच माननीय मुख्यमंत्रीच्या अध्यक्षा खाली एक मिटींग जाली तातूंत हांवूय मेंबर म्हणून आसा आनी थंय एक खूब म्हणजे तयारी रवींद्र भवन मडगांव हांगा एक 3 दिसाचो भव्य कार्यक्रम असो जातलो तर म्हाका दिसता फूल म्हणजे एक फेस्टिवल कशें तें 22 तारखेक जावपाचें आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक वचपाक मेळचें ना थंय थोडे मोजके उरले पण जे आमचे सगळे गोंयकार तांकां तुमची कितें मेसेज तेंच्यांनी कसो सेलिब्रेट करचो हांगसर त्या दिसा कितें करचें म्हाका दिसता आमच्या प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लेंच आसा आनी तशें सरकारानूय सांगिल्लें आसा की जे आपली गांवान हांगा गोंया एक बरें आसा
दिसता प्रत्येक परिसरान म्हणजे तालुक्यान म्हण एक राम मंदिर तरी आसा, म्हणजे थंय एक अवश्य वचचेंच. आनी दुसरें आपलो जो मंदिर आसा, आतां पळय आमी हांगा पणजे महालक्ष्मी मानता, आनी कोण बेताळ मानतलो, आनी कोण आनी खंय मानतले, सातेरी मानतली, ते प्रत्येक देवळांनी साजरो जावपाचें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचून थंय एकमेळ मेळून साजरो करचो अशें म्हाका दिसता, की म्हणजे एक विनंती करचीशी लोकांक. आनी हांव जाणां लोक भरपूर संख्येन थंय उपस्थित आसतले. आशिल्ले श्रीनाथ दंपोबाब ते ह्या कार्यावळीक अयोध्येक वचून थंय तांकां वचपाक मेळटलें, पण गोंयकारांक तांची एक मेसेज आहा की त्यांच्या वाठारांतले देवूळ गोंयांत खुबशीं राम मंदिरां, प्रत्येक तालुक्यान राम मंदिर आहा, प्लस प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक वाड्याचेर आपले आपल्याचे मंदिर आहा. थंय ह्या दिसा हे जो इव्हेंट जी कार्यावळ जाता अयोध्येक तिजे हांगासर साजरे करचे अशी तेजी मेसेज आहा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फ्लारियाणा, लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.